नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मादईचे कळसा कालव्याचे सील फोडपाचो बेत शेळेलो, आंदोलकांक जांबोटी आडायले, वाटाळाक घेतलो ताब्यांत, मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स, गोंयचे एक्टिविस्टूय पावले कणकुंबी। पालिका वेंचणुकेत बीजेपीचो शेक मात मंडळ स्थापन करपाक लागतलो अपक्षांचो तेंको, राजकीय फुडाऱ्यांचे मत। विरोधकांक 2-3 पालिका, मडगांवचे गणित सांगप कठीण। एफसी गोवांत बऱ्या स्ट्रायकरांचो दुष्काळ, दुखापतीच्या लिस्टार आतां रेनाल्डोचेंय नाव। गोंयच्या स्ट्रायकरांक ना किलर इन्स्टिंक्ट, आदलो फॉरवर्ड फ्रांसिस डिसोजाचें मत। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनाक बालीत धरलो, फाटली 20 वर्सां चलिल्लो सोद। मोहिमेत ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियाचा आधार, मात डॉन आसता तो पळयल्यार शरणागतीचो दुबाव। विजिलन्स सप्तकाचे निमतान मुख्यमंत्री पार्सेकारान आरटीओतलो भ्रष्टाचार काढलो वयर। आरटीओत सिस्टम कशी चलता, भ्रष्टाचार, पैसो खंय वता, ताची करची पडटली चौकशी। खबरो विस्तारान। कणकुंबी म्हादईचे कळसा कालव्याचे सील फोडपाचो आंदोलकांचो प्लान शेळेलो। कन्नड वाटाळ पक्ष आनी बाकीच्या समर्थकांनी कालव्याचे सील फोडपाची शिटकावणी दिल्ली। वाटाळ पक्षाचो फुडारी वाटाळ नागराजाक पुलिसांनी कित्तूर धरलो। कळसा प्रकल्पाच्या समर्थकांक पुलिसांनी जांबोटी आडायले। कणकुंबी जमावबंदी लागू केल्या, मोठो पुलीस फोर्स घाला। म्हादय बचाव आंदोलनाचो राजेंद्र केरकार म्हणटा, कालव्याचे सील फोडप तितलें सोंपें ना। कणकुंबी कळसा प्रकल्पाच्या समर्थकांनी सोमारा कालव्याचे सील फोडपाचो बेत केल्लो, मात कर्नाटक पुलिसांनी मोठो पुलीस फोर्स घालून तांकां आडायले। वाटाळ पक्षाचो फुडारी वाटाळ नागराजाक पुलिसांनी कित्तूर धरलो। कळसा प्रकल्पाच्या समर्थकांक पुलिसांनी जांबोटी आडायले। कणकुंबी 144 कलम लागू केला, बॅरिगेड्स घालून मोठो पुलीस फोर्स घालो। कालव्याचे सील फोडप सोंपें ना आनी हे सील फोडले जाल्यार ते कर्नाटक गृह मंत्रालयाचे मोठे ऑफिस म्हूण म्हादय बचाव आंदोलनाचो फुडारी राजेंद्र केरकार उलयलो। ही भिंत जी आसा ही फोडप तितलेशे सोंपें ना, कारण ही जी भिंत आसा ही ह्या उदकाच्या पोना आसा आनी त्या वटेन जर गेले जाल्यार ती मातयेच्या पोना आसा आनी ताका लागून ही भिंत फोडप खूब कठीण काम आसा। आनी येदा कदाचित तेंच्यांनी ही भिंत फोडपाक यश जर मेळयलें जाल्यार कर्नाटकाच्या गृह खात्याची ती नाचक्की जातली। हे जर येदा कदाचित भिंत तेंच्यांनी जर तोडली जाल्यार ते लवादाक एक प्रकारचे आव्हान जातले। कणकुंबीच्याच लोकांक हो प्रकल्प जाल्लो नाका आनी ह्यो प्रकल्प म्हाका वाटना फुडें सक्सेसफूल जायचो। गांवा कडल्यान तुमी कितें विरोध बी करता तांकां? आमी तांकां विरोध केलो, आमचे जमनी गेले हे गेले म्हणून भरपूर विरोध केलो। आमच्या विरोधाक जुमाण ना, ते आमकां ते मान्य ना। हुबी धारवाडचे लोक हांगा येवन धिंगाणा घालून वयता ते। आजच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी किमान ते 2 किलोमीटरच्या अंतरावर 144 कलम लागू करण्यात आले आहे। शेतकार वा आमदारांक कालव्याच्या सिलाकडेन मेतेर जावंक दिवचे न्ही, कायदो आनी ट्रिब्युनलाचो आदेश पाळचो म्हूण गोंयचे मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक लेखी शिटकावणी दिल्ली। ते फाटभुंयेर कर्नाटकान एके वटेन शेतकार राजकीय फुडाऱ्यांचे मोर्चे जाल्यार दुसरे वटेन पुलीस फोर्साची नाटकां चल्ल्यात। प्रुडंटा खातीर उदय परब। पालिका वेंचणुकेत चडशा कडेन भाजपाचे मंडळ जातले, मात स्वताचे खुस्तार न्हय, बाकीच्या नगरसेवकाचो तेंको लागतलो। वेंचणुकेत पॅनल घालपी आनी प्रचार करपी फुडाऱ्या कडेन प्रुडंट उलयले, तातूंतल्यान ही गजाल मुखार आयल्या। पालिकांनी मंडळ घडोवंक बीजेपीक अपक्षांचो आदार लागतलो हें मात निश्चित। 2 ते 3 पालिका विरोधी पक्षाच्या हातांत वचपाची शक्यताय आसा। मडगांवचे गणित मात कोणूच सांगपाक शकना। वेंचणूक निकाल मंगळारा सकाळी 9 सावन तुमकां प्रुडंटाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटलो। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेन बीजेपीक धक्को बसल्या उपरांत 11 पालिकांच्या वेंचणुकेन बीजेपीन जीव तोडून प्रचार केलो, पूण तरी आसतना बीजेपीक ह्या वेंचणुकेन पुरायपणान भोवमत मेळचें ना अशें राजकीय पंडितांक दिसता। बीजेपीन तेको दिल्ल्या उमेदवारांक अपक्षांचे खर आव्हान आसतले। वेंचणुकेन सक्रियपणान वांटो घेतिल्ले फुडाऱ्यांकडेन प्रुडंट उलयले। नाव गुपीत दवरपाच्या अटीचेर ह्या फुडाऱ्यांनी वेंचणुकेचे समीकरण सांगला। 38 उमेदवार पेडणे पालिका वेंचणूक लढयतात।
10 वॉर्डांत 5 सीट बीजेपीच्या पॅनलाक वतले, पण बीजेपीक अपक्षांचो तेको लागतलो. पेडण्यां बीजेपीक मंडळ घडोवंक मेळपाची शक्यताय आसा. म्हापशें पालिकेन 20 वॉर्ड, बीजेपी समर्थक पॅनलाक 11 वॉर्ड जिखचे पडटले. फुडाऱ्यांच्या मता प्रमाण 8 ते 9 वॉर्डांनी बीजेपीन समर्थन दिल्ले उमेदवारांक जैत मेळटले. अपक्ष उमेदवार बीजेपीक तेको दिवपाची शक्यताय आसा, पूण अधिकृत बीजेपी पॅनलाच्या उमेदवारांक जैत मेळप कठीण. दिवचले अपक्ष आनी बीजेपीच्या राजेश पाटणेकराच्या उमेदवारां मदीं बरी खडाजंगी जातली. 12तले 6 वॉर्डांनी बीजेपीक जैत मेळपाची शक्यताय आसा, मात दोनूय फुडारी जैत मेळटले म्हूण दावो करतात. वाळपय पालिकेन काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणेचे उमेदवार जिखपाची चड शक्यताय आसा. वाळपय बीजेपीची सत्ता येवप खूप कठीण. राजकीय पंडिता प्रमाण चडशे सीट विश्वजिताच्या पॅनलाक वतले. दक्षिण गोंयांतल्या पालिका वेंचणुकेन बरी फायट जातली. मुरगांवां बीजेपीचो मंत्री मिलिंद नायक आनी बीजेपीचो आमदार कार्लोस आल्मेदा एकठांय येवन मंडळ घडोवपाची शक्यताय आसा. उद्देजक नाना बांदेकाराचे पॅनल तिसरे सुवातेर येतले. मुरगांवां 25 वॉर्डांनी 143 उमेदवार रावल्यात. मडगांवचो निकाल सांगप खूप कठीण. दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसायान एकठांय येवन पॅनल केला. मडगांवच्या निकालाचेर बीजेपीचो विधानसभा वेंचणुकेचो उमेदवार थारतलो. ताका लागून बीजेपी खातीर मडगांवची वेंचणूक म्हत्वाची. मडगांवच्या 25 वॉर्डांनी 115 उमेदवार रावल्यात. कुंकळे काँग्रेस फुडारी जोकी आलेमावाचे पॅनलाक सगळ्यांत चड सीट मेळपाची शक्यताय आसा. बीजेपी आमदार राजन नायकाच्या पॅनलाक जोकीच्या पॅनलाचे खर आव्हान. काँग्रेसीक कुंकळे मंडळ घडोवंक मेळपाची शक्यताय राजकीय पंडित उक्तायतात. केप्यां काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकार पॅनल आड बीजेपी आमदार सुभाष फळदेसाय पॅनल वेंचणूक जाता. अपक्ष बीजेपी पॅनलाक तेको दिवन मंडळ घडोवपाची शक्यताय आसा. सांग्या बीजेपी समर्थक पॅनलाक भोवमत मेळपाची शक्यताय आसा, पूण मंडळ घडोवंक तांकां अपक्षांचो आदार लागतलो. कुडचडे आमदार निलेश काब्रालान खंयच्याच उमेदवाराक तेको दिवंक ना. निकाल जाहीर जाल्या उपरांत बीजेपी मंडळ घडोवपाची शक्यताय आसा. काणकोण पालिकेन बीजेपीचो रमेश तवडकारान नेटान प्रचार केला, मात ताच्या पॅनलाक बीजेपीचो आदलो आमदार विजय पै खोताच्या पॅनलाचे खर आव्हान आसा. बीजेपी समर्थक पॅनलाक 6 सीट मेळपाची शक्यताय आसा, पूण स्वताच्या बळार मंडळ घडोवप खूप कठीण. बीजेपीक अपक्षांचो तेको लागतलो. पालिका वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा दनपार मेरेन जाहीर जातलो. मंगळारा सकाळी 9 सावन निकाल प्रुडंटाचेर तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. FC गोवात सध्या बऱ्या स्ट्रायकरांचो दुष्काळ पडला अशें चित्र आसा. ब्राझिलाचो रेनाल्डोय दुखापत जाल्ल्यान आयतारा मुंबय सिटी आड खेळना. विक्टर सिमोसाक दुखापतींतल्यान बरो जावंक नाशिल्ल्यान एकूय ISL मॅच खेळनासतना घरा धाडचो पडलो. गोंयच्या विक्टोरिनो फेर्नांडीसान मेळिल्ले चान्स वगडावन हिरो जावपाच्यो संदी वगडायल्यो. गोंयच्या स्ट्रायकरांक किलर इन्स्टिंक्ट ना म्हूण आदलो आंतरराष्ट्रीय फॉरवर्ड फ्रांसीस डिसुजा म्हणटा. FC गोवा जरी सध्या ISL सर्तीत टॉपर असली तरी हे पंगडात दुखापतीची गंभीर समस्या उपरासल्या. तशेंच सध्याच्या परिस्थितीत FC गोवाक बरो शुअर गोल मारपी स्ट्रायकरांचो उणाव आसा हें आतां स्पश्ट जालां. दुखापतीच्या लिस्टांत आतां रेनाल्डोचें नांव आयलां. आयतारा मुंबय सिटी वांगडा ब्राझीलचो हो स्ट्रायकर दुखापतीक लागून खेळूंक ना. हे मॅची पयलीं रेनाल्डोन 5 गेमींनी 2 गोल मारिल्ले. विक्टर सिमोयस दुखापतींतल्यान सारको जावंकूच ना म्हूण ताका FC गोवान घरा धाडला. असले परिस्थितीत स्कॉटलंडाचो डॅरिल डफी एकटोच फॉरेन स्ट्रायकर पंगडांत फिट आसा, पूण तोय मुंबय वांगडा सामको फ्लॉप थारलो. आख्या मॅचीत ताणें एकूय शॉट मारूंक ना. दुसरे वटेन गोंयकार स्ट्रायकर विक्टोरिनो फेर्नांडीसान गोल मारपाच्यो 2 बऱ्योपैकी संदी वगडायल्यो. For Zico's side to get themselves back into the game, and it's not been taken. Straight through the heart of the team, and when you need to be cool and collected. First time cross, Schmops misses it completely. Victorino, good save, Sabrata. There wasn't a huge amount of pace in the shot, but the goalkeeper did well to save. लोकल स्ट्रायकर्सांत किलर इन्स्टिंक्ट ना अशें भारताचो आदलो आंतरराष्ट्रीय फॉरवर्ड फ्रांसीस डिसुजा म्हणटा. Vitorino would have been the star of the match. Absolutely. Had he put little more effort and little more mind on his game. His attitude is one thing that lacks our Goan boys. You know, the killer instinct. You know, you got to do your mental preparations very well. And when you get a chance like this, you got to take it with both the hands. What has failed them is a good striker who can put the ball at the back of the net.
and that's where they have a problem, real problem, I think, because Mora has been brilliant in his scheming and movement on the field. But if someone doesn't translate it into goals, I mean, he can't do anything about it. Neither Zico can do anything about it. Absolutely. But I think they really miss a genuine striker. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.